नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय सागरमाला प्रकल्प शिखर समितीचे बसकेत मुख्यमंत्री दिल्ली. देशभरांतल्या बंदरांक जोडपी हे महत्वाकांक्षी प्रकल्पाक नेट दिवंक केंद्रीय मंत्रालयां आनी दर्यादेग राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचो उंचेलो गट प्रगतीचो नियाळ घेता. मुरगांव बंदर आनी तालुकोय तातूंत आसा. पोर्ट्स कॅप्टनूय बसकेक दिल्ली. दर्यादेग जिल्ह्याचे उदरगतीचे नजरेन 59,000 कोटींचे 567 प्रकल्प सागरमाला सकयल घेतल्यात. सरकार आधुनिक अंगणवाडी उब्यो करता. GSIDCन 18 अंगणवाडीचेर काम सुरू केलां. 5 वर्सांत गोंयभर आधुनिक अंगणवाडी पळोवंक मेळटल्यो म्हूण बायलां भुरग्यां कल्याण मंत्री विश्वजीत सांगता. भाडें कमी दितात म्हूण अंगणवाडीक खंय भाड्याक जागो दिवंक लोक तयार ना. वायट परिस्थितींतल्यो 270 अंगणवाडी नव्या सुवातींनी शिफ्ट केल्यात. अंगणवाडीची परिस्थिती बिकट हा. त्यो अंगणवाडी खंय आमी शिफ्ट करूं शकता. केन्ना केन्ना कितें आसता की कोणाक कळना, लोकांक दिसता की स्टेट गव्हर्मेंट करूंक सोदिना. पूण दीस स्कीम ऑफ अंगणवाडी चलोवपाक हेजे फंड येता डायरेक्ट फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट. तेचे वेगळे तरेचे कॅपिंग आसता ऑन द रेट ऑफ रेंट्स एंड अदर थिंग्स. म्हणून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमकां कितें तरी विशय वे आउट काडचे पडटले की आमी रेंट हे कशें एनहेन्स करूं शकता. आनी लोक आमकां जागो बी दिना. जे खंय आमची अंगणवाडीची परिस्थिती बिकट आशिल्ली ते आमी 270 शाळा घेवन थंय आमी शिफ्ट केल्ले आसा ऑलरेडी. आमचे कडेन 1272 अंगणवाडीज आहा. कांय अंगणवाडी आमी 70 ऑलरेडी घेतलेले आसा. धारबांदोरांनी 70 ऑलरेडी घेतलेले आसा बांदपाक थ्रू GSIDC. कांय क्लियरन्सीस पेंडींग आशिल्ल्यो. 18 अंगणवाडी आमी घेतल्या. एक मॉडर्न अंगणवाडी म्हणजे त्या आदाराचेर आमचो एक प्लॅन आसूं जाय फुडले 5 वर्सां कशें आमी दुसरे कडेन ते मॉडेल रेप्लिकेट करूं शकता. हॉट मिक्साक लागून चोरला मार्ग मोठ्या गाडयांक PWDन बंद केला खरो, मात येरादारीचो गोंधळ. म्हालाच्यो गाडयो चोरलाचे गेटीर येवन आडकतात. आंबोली घाटांतय काम चल्लां. खानापूर अनमोडूय काम चलिल्ल्यान हेवी गाडयांक बंदी. तरी ट्रॅफिक चालूच. थोड्यांची यल्लापूर कारवार मार्गान गोंयांत एंट्री. तिनूय घाटांनी हेवी गाडयांची सध्या सुट्ट तशी अवच. जेन्ना आतां 2 चोरला घाटाचे सध्या रस्त्याचें काम चालू आहा, तशेंच आंबोली घाटूय सध्या कामाक लागून बंद केल्लो हेवी व्हेकल्सां लागून. तेन्ना ही जी गेट आसा मोल्या, जो आमी म्हणटा अनमोड घाट, हांगासर एक 10% फक्त ट्राफीक वाडलेलें आसा. वेरेज हांगासर जो पळेम आहा वाया कारवारच्यान ज्यो हेवी व्हेकल्स आहा त्यो सगळ्यो थंयच्यान डायवर्ट जाल्ल्यो आसा. सो आमी पळोवपाक शकता हांगासर व्हडलोसो ताण तणाव ना गाडयांचो. एक सुरळीत आसा कारण रामनगरचोय रस्त्याचें काम सध्या सुरू आसा आनी तेका लागून हेवी व्हेकल्स चड हांगासर येना. फक्त एक 10% व्हेकल हांगासरल्यान वयता. वो रोड गिर रहा ना, उधर टाइट हो रहा था इसलिए इधर आया. पुलिस नहीं है ऊपर? है चार उधर. छोड़ा तुमको? टाइट है वो रास्ता, टाइट हो रहा. वो रोड डाल रहे ना, रोड डालने से जरा टाइट हो रहा बोल के इधर लगा लेंगे बोल के आया. लेकिन ये व्हीकल बंद है करके बोला नहीं तुमको? कौन? नहीं, कोई भी नहीं बोले सर. ये अलाउड है करके बोला? हम कंटिन्यू आ रहे ना सर, अब तक कोई भी नहीं बोले. बचा रहता तो नहीं आते ना सर हम लोग. व्हेकल जेंका कोणाक खबर ना की हांगासून सोडटा ते डायरेक्ट येता आनी हांगासर येवन अडकून उरता. तांकां खबर पयलींच सूचना दिवंक जाल्ली की तेंच्यांनी व्हेकल हांगांतल्यान बंदी केला. पयलींच एक अलर्ट जारी करपाक जारी केल्ले, पण ती सूचना सारकी पावना अशें दिसता. मध्यम स्वरूपाची गाडी आसा, म्हणजे भाजी दूध घेवन वयता त्यो सगळ्यो गाडयो त्यो ह्या मार्गांतल्यान वचूंक चालू आसा. तेका लागून जो चोरला घाट बंद आसा तेजो परिणाम तितलो कांय जावचो ना. येल्लापूर कारवार गोवा ह्या मार्गाचेर वाहतूक कोंडी जातली किंवा जास्ती वाहतुकींचे प्रमाण जास्त जातले अशें चित्र आसले, परंतु तशें कांय ना. सध्या ह्या मार्गांतल्यान नॉर्मल गाड्यो जाता आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू, कल्पेश गावस, सिद्धार्थ कांबळी आनी कारवार सावन प्रमोद फोंडे. श्रीपाद भाऊचे जेन नेक्स्टाक वाट मेकळी. खासदार मंत्री श्रीपाद नायकाचो पूत सिद्धेश नायक उत्तर गोंय ZPचो नवो बिनविरोध अध्यक्ष. सिद्धेशाच्या नांवार BJPन पयर शिक्को मारिल्लो. उमेदवारीची फॉर्मालदाद काल जाली. कार्तिक कुडणेकारान अध्यक्षपद सोडले उपरांत उत्तर गोंय ZPचे खुर्चेर अध्यक्ष नाशिल्लो. अध्यक्षपदा खातीर हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आतां आनी पक्षाचे आनी सगळे आमचे पक्षाचे सगळे वरिश्ठ फुडाऱ्यांचे हांव आभार मानता. तशेंच आमच्या ZP मेंबरांचे आभार मानता. आमचे जितले ZP आसा
25 झडपी आसा. हांचें काम खूब बरें आसा आनी प्रत्येक आपापल्या मतदारसंघांनी तांणी सगळ्यांनी बऱ्या प्रकारे आपल्या निधीचो उपयोग केल्लो आसा. तुमी खंयच्याय मतदारसंघान गेले जाल्यार झडपी फंडांतल्यान खुबशीं कामां जाल्लीं तुमकां दिसतलीं आनी ताकाच लागून ह्या सगळ्या कामांनी पयलीं सुद्दां तांकां हेल्प मेळिल्ली आसा अध्यक्षा कडल्यान, आमच्या सगळ्या मेंबरा कडल्यान. हेच्या फुडें सुद्दां एज अ अध्यक्ष फाल्यां जर तर जालो जाल्यार तांकां ही बऱ्या तरेन तांची कामां जातलीं हाजी हांव हें घेतलो, काळजी घेतलो. डेव्हलपमेंटाक सगळ्यांत पयलो हें दिला, प्रिफरन्स दिला आनी त्याच हातूंतल्यान भितर सरकारूय बीन तांकां योग्य तशें फंड एलोकेशन करून आनी ती कामां करून दिता. आनी केंद्र सरकाराचें ह्या प्रत्येक गजालीचेर बारीक लक्ष आसा आनी म्हणून म्हाका दिसता की योग्य ह्या म्हणजे सरकार आयिल्लें आसा, सरकाराक आतां ज्यादा निधी मेळटलो, वेवस्थीतपणे सगळे पाठपुरावो देशी आतां बसतलो जातले ताचे तसो करून घेतलो. तेंच न्ही, तोच पळयतात न्ही. आयज सुद्दां सगळे कडेन जर सुद्दां एवरेज जर एज जर सगळी पळयली जाल्यार एवरेज एज ही बिलो 60 आसा. म्हणजे तशी एखादो अपवाद वगळ जाल्यार पण त्या प्रमाणे काम करपी तो सदांच ऑन द व्हिल्स आसूंक जाय और त्याच जाग्याचेर वचून ती काम करपाक जाय, ताकाच प्रिफरन्स दितले. आनी हें वयर पासून सकयल पर्यंत तेंच चालू आसा, म्हणजे केंद्रा पासून हातून पर्यंत. आनी पक्ष भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमचे सगळेच यंगच आसात, म्हणजे प्रेजिडेंट आसूं, आमचो चीफ मिनिस्टर आसूं किंवा बाकीचे सगळे पदाधिकारी आसूं, आनी ते त्या योग्य रितीन ते काम करतात. आरोग्य मंत्र्याचे तकलेंत प्रायवेट मेडिकल कॉलेज आनी PPP गोयटा. ही येवजण आपल्या मंत्र्यांचे बसकेंत मांडल्या म्हूण विश्वजीत प्रुडंटा कडेन उलयलो. ताणें हेल्थाची मिटींग घेतली. आरोग्य सेवा लोकांच्या दारांत व्हरपाचें टार्गेट. ते खातीर सब हेल्थ लेवलार खंय आरोग्य सेवा घटमूट करपाचेर लक्ष. कांय गजाली PPP वरवीं करूंक तो खंय निती आयोगाकय मेळपाचो आसा. ओवरऑल आमकां प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा जर व्हरूंक जाय, सब हेल्थ सेंटर कशें आमी आनी मजबूत करूंक जाय आनी लोकांक दिसूंक जाय की बाबा सरकार जें काम करता ते प्रजेच्या दारार म्हणून आरोग्य सेवा वेगळ्या तरेचे हेल्थ केअर फेसिलिटीज एक वेगळ्या तरेन आमकां स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. म्हणून आमी आयज डिटेल मिटींग घेतल्या. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे आमी शब्द दिल्लो, आमी थंय कार्डियक फेसिलिटी आमी उपयोग करतले, त्याच बरोबर ते काही स्पेशलिटीज ते उपयोग करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. रक्त तपासपाची सोयी ANMक योग्य तरेचे ट्रेन करून नाल्यार फ्लेबोटॉमी जे आमचे भुरगे जे शिकता तांकां ट्रेन करून ट्रेनिंग जे घेतलेले आसता भुरगे, आमी कसले इक्विपमेंट आमी दवरूंक शकता, ज्या माध्यमांतल्यान लोकांची साखर इतर काही गोष्टी थंय सब हेल्थ सेंटर आमी चॅक करूं शकता. आयज डायबिटीज वाड जावंक लागल्या, जे कितें शॉर्टेजीस जे आसा त्यो सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा जाली आसा. जे शॉर्टकमिंग्स आसा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे, मागीर तुमचे कडेन पेडणेचें हॉस्पिटल आमकां मार्गार लावंक जाय, मागीर कुडचोरीचें हॉस्पिटल निलेश काब्रालान विनंती केली ती बेगीन ते मार्गार लावंक जाय. कांय गोष्टी अशी चर्चा जाल्ली आसा की तेंचे कडेन चर्चा करून ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाक. आयज जेन्ना आमी डिस्कशन करता तेन्ना डॉक्टरांचे कितें विशय आसा, फंक्शनल जे प्रॉब्लेम डॉक्टरांचे आसता ह्यो सगळे समजून घेवन आमी कशें आमचे हेल्थ केअर सिस्टम स्ट्रेंथन करूंक जाय म्हणून आयची मिटींग आसली. तूं डोअर स्टेप म्हणटा न्हू, हेल्थ सर्विसीस डोअर स्टेप म्हणजे सब हेल्थ सेंटर लेवल. कांय गोष्टी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचे मॉडेल जे नीती आयोगान अप्रूव्ह केल्ले आसा, म्हणून हांव नीती आयोगचे डॉक्टर पॉल कडेन वचून चर्चा करून तेंचे कडेन ऑलरेडी हांवें टायम मागलेलो आसा, ते खंयच डिविएशन न करता जे केंद्र सरकाराची पॉलिसी आसा ते गोंय राज्यान इम्प्लिमेंट करपाचो. त्यांचो PPP मॉडेल समजून घेतले म्हणजे कितें करपाक जाय आसा न्ही, व्हेरी क्लियर कट ब्लॅक एंड व्हायटान आसा ते कशें करपाचें. आमी फुडें पयर आमची पार्टी लेवलाची जेन्ना चर्चा जाली तेन्ना बी हांवें तांकां सांगलें की आमचे कडेन ही स्कोप आसा प्रायवेट मेडिकल कॉलेजाची, हेजेर बी चर्चा जाल्ली आसा. पूण हे कशें कितें फुडें व्हरपाचें, कितें आहा आयज लोकांक ट्रान्सपरंटली सगळें करपाक जाय आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ट्रान्सपरंटली फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. प्रायवेट मेडिकल कॉलेज एट पार विथ GMC म्हणटा तुमी काय कशें कितें? हॉस्पिटल आमचेंच, हॉस्पिटल फक्त कॉलेज दीस इज जस्ट इन प्रिलिमिनरी स्टेज. ते दिल्ली वचून चर्चा करून मागीर घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. डिझेल नासून कदंबा बंद पडली. सावयवेरें आल्ल केरी कालची गजाल. कदंबाचो चेअरमॅन म्हणटा दखल घेतल्या. डिझेल भरी नासतना बस व्हरताल्या ड्रायव्हराचेर खंय एक्शन जातली. असली हलगर्जी करताल्या कदंबा स्टाफाचेर खंय एक्शन जावंकूच जाय. टाकयेंत बडी घालून लेवल तपासपाची ड्रायव्हराचेर पाळी. पळयतल्यांक हांसूं
काय रवडू. आमच्या हेड ऑफिसान फोन केला आणि ते कित्याक ती बस बंद पडल्या हेची जेन्ना चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की ड्रायव्हर सकाळ फुडें बस डिझल घालच्या पयलींच घेवन गेला म्हणून. सो ही संपूर्ण तेजी पूर्णपणे निश्काळजीपणा. ती बसीन डिझल आसा काय ना हे स्टार्ट करच्या पयलीं पळोवप आसता बस सोडच्या पयलीं. पूण एक तो ड्रायव्हरान हे संपूर्ण निश्काळजीपणा केल्ल्या बद्दल ताका खंय तरी पनिशमेंट जावपा जाय. कारण लोकांक कदंबा बरी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करता. आतां सेवा कोणी बरी दिवपाची जाल्यार ड्रायव्हर कंडक्टर हे बसीन आसता तेंच्यांनी लोकांक सेवा बरी दिवपा जाय. आनी सेवा दिवपा खातीर तेंच्यांनी दिल्या जाल्यार लोक त्या बसीन बरे लोक कदंबाची बस बरी सेवा बरी मेळटा हे लोक म्हणपा जाय. जर अशें घडलें तर कदंबाच्या बसीन खंय तरी बसी बंद पडटा. कदंबाचे बसी खंय तरी डिझला खातीर बंद पडटा. हितून डिझला खातीर बंद पडप म्हणजे ही सामकी वायट गोश्ट आसा. डिझल हे आमच्या प्रत्येक डेपोन आमच्या पेट्रोल पंप आसा थंय डिझल आमचे अवेलेबल आसा. बस सुटच्या पयलीं तेणी डिझल घालून वचूंक जाय आसलें. हें तेणी घालूं ना ही निश्काळजीपणा आसा. तेन्ना तेजेर योग्य ती कारवाय जातली. हांवें आमच्या ऑफिसरांक सांगलां की तेजेर कारवाय जावपाकूच जाय आनी हेका खंय तरी पनिशमेंट जायना जाल्यार हे घडत बाकीचे म्हणटले की आमी अशें कितें जालें जाल्यार आमकां कांय ना आमकां कांय एक्शन घेयना. सो बाकीच्यांकूय कळपा जाय की बाबा अश्यो ज्यो घटना घडटा जाल्यार एक्शन स्ट्रीक जावपा जाय. आनी म्हाजो अशा कारणाक हांव केन्नाच कोणाक सपोर्ट करचो ना. कारण बस आमचे कदंबा बस ही लोकांक सेवा दिता. गरीबाचे गरीब लोक ह्या बसीची सेवा घेतात आनी लोक तितून कॉलेजीक वयता कामाक वयता. ह्या लोकांक सगळे प्रॉब्लेम जाला. हे प्रॉब्लेम अशेंच घडप न्हू. ती योग्य कारवाई हांव करून घेतलो. मोपा विमानतळाच्या वाठारांत सापडिल्ल्या भुंयाराची पुरातत्व खात्याचे टिमीन पळोवणी केली. मोपा पीडित पंचक्रोशी संघटनेन ह्या वाठारांत भुंयार आसा म्हूण पुरातत्व खात्याक सांगिल्लें. पंचक्रोशी संघटनेचो सचिव बया वरकान पुरातत्वाच्या अधिकाऱ्यांक सुवातेर व्हरून भुंयार दाखयलें. थंय आनीकय 2 भुंयारां आसात. तीं भुंयारां खासगी जमनीर आशिल्ल्यान खंय अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शनाक न्हयकार दिलो. आयज मोपा एअरपोर्ट हांगा इन्स्पेक्शन आशिल्ले जे केव आसा म्हणून शेतकाऱ्यांचे म्हणणे आशिल्ले आनी ते इन्स्पेक्शन करपाक आयज आर्कोलॉजी आनी हांगा जे शेतकार आशिल्ले ते इन्स्पेक्शनाक गेल्ले. पूण ह्या वेळार रिपोर्टरांक आनी बाकी शेतकारांक तेंच्यांनी भितर एंट्री दिवंक ना. आनी जे कंप्लेनंट आशिल्ले बया वरक हाकाच तेंच्यांनी घेवन खंय आसा केव दाखय अशें तेंच्यांनी व्हडल्या आवाजान ताका विचारलेलें आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी थंय वयच्या पयलींच खंय तरी माती घालून ते केव आसात पुरलेले आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. मोपा एअरपोर्टाची बाउंड्री हांगा लागला आनी ही 500 मिटरां हितून आसा. तर तुमी म्हणटले भायर आसा. एकूच क्वेश्चन विचारला हांवें तुका फक्त एकूच क्वेश्चन विचारलो. ही प्रॉपर्टी प्रायवेट काय ना म्हाका ट्रेस पासिंग लागता ना फाल्यां ते कंप्लेन करता. सो नेक्स्ट टाइम परमिशन घेवया आनी करया इन्स्पेक्शन. कोणाची प्रॉपर्टी दिता फक्त सर्वे नंबर घे लेटर करा. हे करपाक लागून हे म्हणून लेटर करूं म्हाका एक्झॅक्टली सर्वे नंबर खबर ना. तुमी मॅडम हांव केव्ज आसा पळय कितें म्हणून हें आसा न्ही जाल्यार ते प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा जाल्यार तेचे जाले ते तुमकां लागना. तेचे जाले न्ही तेजी प्रॉपर्टी तेजी न्हू आमकां परमिशन घेवन ते इन्स्पेक्ट हांव तुमकां दाखयता. तुमी तेची खंय आसा ते तुमी सॅटेलायट हें करा आनी तुमी करा न्ही करपाकूच जाय न्ही. कंप्लेनंटाक एकट्याकूच भितर येलो तेन्ना म्हाका प्रश्न पडलो एक मनीस म्हणजे संघटना ह्या संघटनेन कितलेशे लोक आसता. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाची व्याख्या संघटने बद्दल कितें आहा हें म्हाका खबर ना. ते ब्रिटिशांच्या टायमार लोक हांगा रावताले भितून वेरियस रायफल्स गन बी कितें कितें तेन्ना लिपोवन दवरताले अशें आमचे जाणटे सांगतात. ते 2 केव्ज आसात ते आयडेंटिफाय केले तांकां दाखोवपाक हाडले जाल्यार ते म्हणपाक लागले ही प्रॉपर्टी एअरपोर्टाच्या भायर आसल्या कारणान आमी ह्या प्रॉपर्टीन वचूं शकना अशें आर्कोलॉजीचे ऑफिसर म्हणपाक लागले. आनी तेंच्यांनी थंय येवपाचें टाळ्ळें. आमी आतां वचोन ती केव्ज आयडेंटिफाय करून पळोवन येयला पूण तेंच्यांनी थंय येवपाचें टाळ्ळें. तशीच ती केव्ज हांगा लागता ती फूल एअरपोर्टाच्या कोनाकसून डायरेक्ट मोपा वयता. मोपा भायर सरता त्या सायडीक एअरपोर्टाच्या ह्या सायडीकसून त्या सायडीक रनवेच्या पोनाकच्या ती आमी आयडेंटिफाय करतले ती तांकां दाखयतले. पूण ती प्रायवेट प्रॉपर्टीचे निमित्त सांगून ते ऑफिसर थंय येवपाक टाळाटाळ करता. मांद्र्या आदी सावन लायटीच्यो कटकटी. ओव्हरहेड केबलांक लागून पावसांत परत परत लायट वता. ते भायर एक्सिडेंट. आतां अशें जावचें ना म्हूण आमदार जिताचें उतर. वीज मंत्री सुदीन म्हणटा रोखडेंच गोंयभर अंडरग्रावंड केबलिंग सुरू. मांद्र्यां 75 कोटीचें 33 kV इंडोर सबस्टेशन आनी 3 अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामाची बुन्याद घाली. पावसा आदली कामां खंय रोखडीच सुरू. मांद्र्या मतदारसंघात कितली वर्सां पावर सप्लाय ही सदांच वीक आसलेली शटडावन जाताली कंटिन्युअसली. म्हाका दिसता आतां
चड वेळ तुमकां सोंसलो पडचो ना. म्हाका दिसता 1 वर्स जे कमीट केला कॉन्ट्रॅक्टरांनी कमीट केला आनी चीफ इंजिनियरान सांगला आतां विदीन 1 year हो पावर सबस्टेशन आनी अंडर केबल म्हाका दिसता विदीन 6 months कंप्लीट जावंक जाय. अंडर केबल जे 6 म्हयन्यांनी जेन्ना कंप्लीट जाता तेन्ना थोडो तरी आमचो जो आमकां त्रास जाता पावर सप्लायचो तो रिड्यूस जातलो. आनी पावर सबस्टेशन जेन्ना जातले तेन्ना पावराची कमी आसची ना. दुसरें आनी एक बरी गोश्ट की तुवें आनी एक फॅसिलिटी जे पावर सबस्टेशन येता ते ऑलरेडी प्रोसेस सगळो कंप्लीट जालो लास्ट स्टेजीक उरला. आनी तो जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात लायटनींग कशी चकचकीत दिसतली. प्रत्येक जण अंडरग्राउंड केबलिंग मागता. वयले कंडक्टर घेवन वीज करताले. म्हाका दिसता की म्हज्या हातांत अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जाता. तो पर्यंत सबंद अंडरग्राउंड कंप्लीट जायना केबलिंग तो पर्यंत वयले जे कंडक्टर आसा ते पूर्णपणे बदलपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. जवळ जवळ आनी 100 कोटीचे प्रोजेक्ट मांद्रे मतदारसंघांतल्यान पावर डिपार्टमेंटान करपाचे. मोर्जे पंचायतीच्या फाटल्यान दोंगरार बेकायदेशीर कॉन्क्रीट रस्तो करता म्हूण थंयच्या भुरग्यांची कागाळ. मात पंचायत कागाळीचेर जाग माग करिना. पोलिसांनी TCPकय कागाळ दिल्या, एक्शन ना ती ना. कोणाच्या आशिर्वादान काम चल्लां काय म्हूण प्रस्न. भुरग्यांचो इश्यू कोर्टांत व्हरपाची तयारी. मंत्री सांगता स्टॉप ऑर्डर दिल्या, FIRय घालतले. हांगासर लोकांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू केलां. हेची कंप्लेन हांवें पंचायतीक घातला. तरी पण म्हाका अजून पर्यंत इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, इन्स्पेक्शन सायट विजीट कांयच जावंक ना. आनी म्हाका ते रिटर्न काय दिवंक सुद्दां हांवें रिटर्न तांकां म्हटलें रिटर्न रिप्लाय दिया, तुमच्या कडेन जायना जाल्यार हांव फुडें कितें तें एक्शन घेता. 23 एप्रिलाक हांवें कंप्लेन दिल्ली. रिप्लाय अजून काय ना. हांवें पंचायतीक सध्या फक्त पंचायतीक केला. तांकां सांगलां फुडली जर म्हाका एक्शन घेवंक जाल्यार तुमी म्हाका रिप्लाय रिटर्न दिया की बाबा तुमच्या कडेन जायना. सेक्रेटरी आतां एबसेंट आहा. आतां पंचायतीन सरपंचा कडेन वयता सरपंच ना. ही खंयची तरी इंजिनियरींग एजन्सी आहा तेंच्यांनी करून घेतला रस्तो. ह्यो फूल सकयल्यान डांबरीकरण ह्यो रस्तो केल्ला, दोंगर खणला, जे की प्रोबेबली हे परमिशनूच ना हांकां. हेची आमी कंप्लेंट TCPकूय दिल्ली आसा. TCPन टील डेट दे हॅव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन द इलिगल हिल कटिंग वर्क. फाल्यां आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट दिवपाचें आसा. तशेंच TCP कडेन परत फॉलोअप घेवच्या खातीर सेकंड लेटर तांकां दिवपाचें आसा. आनी एक आमी चिंतला की सगळे मोर्चेचे लोक मेळून PIL सुद्दां फायल करपाचें आसा. हे इलिगल हिल कटिंग वर्क जे आसा आनी इलिगल जो कॉन्क्रीट रोड तेंच्यांनी केला तो इमिजिएटली तेंच्यांनी तो बंद करपाचो. हे आमची एकूच मागणी आसा. TCP मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा स्टॉप ऑर्डर दिल्या, FIR घालतले. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. लिजांची पावणी करून गोंयच्या मायनींग बेगीन सुरू करचेंच. बरोबर पावणी घेतल्यांक तांणी आदल्या लोकांक कामाक घेवचे. ट्रकवाले मशीनवाल्यांक सर्वीस दिवची म्हूण खंय अट घालात. पर्रीकारान नवे लिजींक तशी अट घालपाचें खंय उतर दिल्लें. GMPFचो फुडारी पुती गांवकार मागता. लिजांची पावणी करता जाल्यार खंय 6 जून उपरांत रोखडीच करची. सरकारान जो आतां निर्णय घेतला की मायनींग ज्यो बंद आशिल्ल्यो त्यो ऑक्शन करपा संदर्भात, त्या संदर्भात GMPFचे प्रेसिडेंट पुती गांवकारान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सरकाराक मागणी केल्ली आसा की ह्यो ज्यो मायनी आसा ह्यो ऑक्शन कोणेंय घेवचें. म्हणल्यार ताका असो रायट ना की ताका अधिकृत गोंयानूच तशें म्हणून कोणें ऑक्शन करता जाल्यार घेवचें. पण जे कंडिशन आहा म्हणल्यार जे वर्कर्स पयलींचे कामगार आसात, जी मशिनरी पयलींची रुजू आसा हितूर, तांकांच कंपल्सरी हेंच्यांनी कामाक थंय घेवचें. जेणे करून गोंयांत जे आतां मायनींग बंद करून जे लोक इतले वर्सां त्रास काडलेले आहा तांकां हेजो कितें तरी बेनिफीट मेळचो अशी ताणें मागणी केल्ली आसा. आनी इमिजिएटली ऑक्शन जर करपाचें आसा जाल्यार इमिजिएटली आफ्टर 6 जून इमिजिएटली मायनी ऑक्शन करप. आनी ते ऑक्शन करता आसतना एक कंडिशन घालपाक जाय. जे कोण बिडर्स घेतले ह्यो मायनी, त्या मायनीत जे कोण कामगार काम करताले, ज्यांचे कोणाचे ट्रक ऑपरेट जाताले, ज्यांचे कोणाची मशिनरी ऑपरेट जाताली, त्या तांकां तेंच्यांनी री एंगेजमेंट करपाक जाय, कंटिन्युटी दिवपाक जाय. कारण हे जेन्ना हे डिसिजन कोणाचें एक्चुअली मनोहर पर्रीकाराचें डिसिजन.
मायनी बंद करपाचें मनोहर पर्रीकाराचे डिसिजन. तांणी मायनी बंद केली आनी सेकंड रिन्युअल सुद्दां ताणीच केलें. आनी जेन्ना कोर्टाची ऑर्डर येयली सुप्रीम कोर्टाची त्या वेळार तो ऑफिशियली ओपनली ताणें सांगलें, प्रेसाकय सांगलेलें आनी मिटिंगेंतय सांगलेलें आमच्या बरोबर जेन्ना मिटींग जाली त्या मिटिंगेंत की जर फाल्यां ऑप्शन जर मायनी जाल्यो जाल्यार आपूण एक टर्म जो आसा, क्लॉज जो आसा, कंडिशन, टर्म्स एंड कंडिशन जाका म्हणटात, लिजात आपूण स्पेसिफिकली मेन्शन करतलो की थंयचे कामगार आनी बाकीचे जे कोण ट्रक डिपेंडंट आसा तांकां थंय काम पयलीं दिवपाक जाय. पुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कारवार हायवे लागसार एका हॉटेला मुखार अंकोला आनी कारवार पोलिसांनी धाड घालून 13,000च्यो बनावट नोटी जप्त केल्यो. कारवारच्या एकल्या सयत मडगांवच्या तिगांक अटक केल्या. मुख्य आरोपी मुस्ताक हसन फरार, ताका सोदतात. कारवारचो प्रवीण नायर, फातोड्डेचो लार्सन सिल्व, मडगांवचो प्रणय फेर्नांडीस आनी लॉयड्स लॉरेन्स चौगांक धरल्यात. कारवार राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक हॉटेल आसा, त्या हॉटेला लागीं ज्यो खोट्यो नोटो आसा त्या खोट्या नोटांची देवाण-घेवाण जावची अशी माहिती कारवार आनी अंकोला पोलिसांका मेळिल्ली. त्यानुसार पोलिसांनी गुरुवारी रात्री छापो मारून कारवाई केली. ह्या कारवाईत मडगांव गोवाचे 3 जण आणि कारवारचो एकटो असे 4 जणांका अटक केला. त्यांच्याकडून 26 खोटा नोटा आणि 40 चलती नोटा 500 रुपयांच्यो त्यो जप्त केल्ल्यो आसा. आणि जो ह्या प्रकरणाचो जो मुख्य सूत्रधार आसा मुस्ताफ म्हणून तो फरार जाल्लो आसा. तेजो शोध पोलीस घेत आसा. पासून जे संशयित 3 आरोपी आयिल्ले त्या आरोपाकडून एक कार आणि एक दुचाकी अशी 2 वाहनां जप्त केल्ली आसा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.